ॲक्टिव्हिस्ट आणि काँग्रेसचो फुडारी ट्राजन डिमेलोन जनहित याचिकेत दावो केला तो असो. 2017त वागातोरात टायम आउट डान्स आणि म्युझिक फेस्टिवल जाल्लो. थंय 75 लाख रुपया तेन्नाचे तेन्ना आणि उरिल्ले 75 लाख रुपया डिमांड ड्राफ्ट भरचे म्हूण स्टेट लेवल परमिशन कमिटीन टायम आउट ईडीएमाक परवानगी दितना सांगिल्ले. मात स्टेट लेवल परमिशन कमिटीच्या सुनावणे कडेन आड नदर करून पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकारान तितल्या किमतीचो पोस्ट डेटेड चेक घेवन परवानगी दिवची म्हूण अर्द दिली. बाबू आजगावकाराच्या आदेशा उपरांत 50 लाख रुपयांचे 3 पोस्ट डेटेड चेक घेवन आयोजकांनी सगळी परमिशनां घेतली. बाबू आजगावकारान ईडीएम कंपनीक थाकाय दिली खरी, मात हे चेक बँकेत घालत जाल्यार खात्यात चेक पास जावपा इतले पयशे नाशिल्ले. सगळे चेक बाउन्स. ह्या प्रकरणाचेर सरकारी आदोगादान जाप दिल्या ती अशी. चेक बाउन्स जाल्या उपरांत पुलिशेंत कागाळ केल्या. केशीची फुडली प्रक्रिया चालू आसा. ईडीएम आयोजकाक प्रतिवादी म्हूण जोडचे म्हूण याचिकादाराक हायकोर्टान निर्देश दिले. आतां मेरेन आयोजका कडल्यान कितले पयशे वसूल केले ताचे एफिडेवीट दियात म्हूण गोंय सरकाराक नोटीस. केस 2 सप्तकां उपरांत दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.